काणकोण तालुक्याच्या दापट लोलयेंतल्या काकाच्या खून प्रकरणात न्यायालयान महत्वाचो निकाल दिला। पुतण्यो अजय खरात हाका काकाक सुरो मारून जिवेशी मारपाचो गुन्यांव न्यायालयान थारायला आणि बेरेस्तारा ही ख्यास्त जाहीर जातली। दापट लोलयेंतल्या जानू खरात खून प्रकरणात दक्षिण गोयच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर शिरगांवकारान आरोपी अजय खरात हाका खुनाच्या आरोपात दोशी थारायला। या प्रकरणातल्या ख्यास्ताचेर निमणो निकाल बेरेस्तारा 23 जुलयाक जातलो। ही घडणूक 20 नोव्हेंबर 2022 दिसा सकाळी घडिल्ली। काका जानू खरात घरात कुटुंबीक वाद सोडोवपाक पुतण्याच्या घरा गेलो तेन्ना वाद वाडलो खंय। त्या वेळार अजय खरातान रागान काकाच्या पोटात सुरो मारलो असो आरोप आसा। हे घडणुके उपरांत आरोपी घडणुकेच्या थळार पळून वचपाचो यत्न करतालो, पूण काणकोण पुलिसांनी रोखडीच चौकशी करून फकत 2 वरांत ताका अटक केलो। या प्रकरणात 17 साक्षीदारांची गवाय न्यायालयात मांडली। ते उपरांत न्यायालयान आरोपीक गुन्यांवकार थारावन ख्यास्त फर्मावपाची सुनावणी बेरेस्तारा मेरेन स्थगीत केली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।